सध्याच्या बदलत्या काळात भुरग्यांचेर लक्ष दिवप पालकांक कामा फुडें वेळ मेळना. भुरगीं नाका जाल्लो मार्ग आपणायता. अशा पालकांक हो आश्रम लाभदायी थारला. सुरवातेक आमकां 22 भुरगे आशिल्ले सुरवातेक. 22 जेन्ना हांवें स्टार्ट केलें तर सगळ्याच भुरग्यांक ही लायफस्टायल आवडटा अशें ना सगळ्यांक भुरग्यांक एक्चुअली. पण पेरंट्सांनी जर मातशें तांकां बरें समजावन सांगून केलें ते सगळे भुरगे हांगा रावले बऱ्या भशेन. मागीर नेक्स्ट वर्सा जवळ जवळ 22 27 ते 24 भुरगे आशिल्ले. स्टँडर्ड पासून जे भुरगे येता न्ही हांगा ते खूब बऱ्या भशेन आनी आमकां सुद्दां तांकां हँडल करपाक खूब एन्जॉय जाता एक्चुअली. सो आतां ह्या वर्सा 20 भुरगे आसा गुरुकुलान एक्चुअली. आनी आतां डे बाय डे आमी न्ही अशें अपग्रेड जायत येयले. आनी आतां न्ही हांवें पळयलें पेरंट्सां कडेन कांय म्हाका कंप्लेंट्स येयना आनी भुरग्यां कडल्यानूय कांय कंप्लेंट्स येयना. भुरगे सुद्दां खूब हॅप्पिली रावता. आतां एक्चुअली म्हाजें प्रगती चालू आसा आनी फुडल्या वर्सा हांगा डेफिनेटली 30 चिल्ड्रन जे आमकां जाय कित्याक ह्या स्पेसान म्हाका फक्त 30 भुरगे जाता. सो डेफिनेटली 30 भुरगे हांगा जातले. माझे नाव कुमार हुलीकट्टी. हांव हुबळीसून एक स्पेशल प्रोग्राम थर्ड आय एक्टिवेशन ताका गांधारी विद्या म्हणटा. आमचे कर्नाटका नॉर्थ इंडियान हे गांधारी विद्या आणि थर्ड आय एक्टिवेशन प्रोग्राम खुबशे चलता. माझ्या फ्रेंडान सांगलो हे विद्या आमच्या गुरुकुलाक करूंक जाय. हांवें आतां 4 दीस जाले. 4 दिवसान भुरगे हे कलर फायंड आउट करता, हे चार्ट फायंड आउट करता आणि ते बॉल्स फायंड आउट करता. तेंचे थर्ड आय एक्टीव करचे प्रोग्राम. ते थर्ड आय कशें एक्टीव जाता? गायत्री मंत्र, संध्या वंदन आणि ते हनुमान चालीस. हांव आनी म्हाजे मिस्टर चडशे भायरूच कामाक आसतात आवट ऑफ गोवा. आनी हांवूय फूल टायम कामाक आसल्या कारणान तो तेज्या फक्त आजी बरोबर रावतालो. 8वेन पावलो तेन्ना आमकां तेज्या भितून थोडे चेंजीस दिसपाक लागले जे पयलीं सारके नाशिल्ले. मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग वीच एक्चुअली शूक मी वॉज तो उलट उत्तर दिवपाक लागलेलो. दॅट बॅकग्रावंड आमी गुरुजीक सपोर्ट केलो एंड वी स्टार्टड इट. एंड तुमकां सांगू म्हाजो भुरगो 9वी जालो. 9वेन आनी 10वेन हेगडेवरान शिकलो. हांगा तेणी विद्या घेतली भरपूरशी आनी तेणेंनी खुबशे ट्रॉफी स्कुलाकूय हाडले. आमच्या घरान एक कॉर्नर खूब सजयलो आसा बिकॉज ऑफ हीज मेंटल लेवल चेंजीस अँड अप्रोच टुवर्ड्स स्टडीज टुवर्ड्स लायफ. हांव आतां गुरुकुलान रावता. म्हटल्यार गुरुकुलान आमकां बरे गुड हॅबिट शिकयला. घरी मला एक्सरसाइज आणि तसं काही होत नव्हतं. इथे आल्यावर आम्हाला एक्सरसाइज भेटतात. त्याने आरोग्य चांगलं राहतं. स्टुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी.